मोस्ट सिनियर पर्सन हियर मुखेलमंत्री जालो आनी मुखेलमंत्री कितें म्हणटा तूं मुखेलमंत्री आसतो कांय जालें ना म्हाका खबर ना तो कित्याक मोडटे दुसऱ्यान कोणें केलें ना मोडटो तू झगडी लायता मरे ना झगडी न्हू तूं मोडटे हांव उलयत न्हू तें सांगता आतां एग्रीकल्चर क्षेत्रांनी तुवें जायत केलें इन द पास्ट इतली वर्सां जालीं केलें आतां हे पर्टिक्युलर केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे जायते चड एग्रीकल्चर क्षेत्रांत आहाय आतां ते कृषी भवनांत कृषी घरांत कसली सुविधा आसतली कितें कितें थिंग जातलें वॉट इज द तूं म्हणटा 2-3 कोटीचो टेंडर कितें कितें सुविधा आसतली आनी फार्मराचें इनकम डबल करपाचो डबल लोकांगे प्रयत्न आसलो ₹1 दिवपाचो तुगेलो सारको आहाय 1 to 2 डबल करपाक तुगेलो प्रयत्न आहा आनी गोंयांत जे तुवें अमृत काळ म्हणून जे उल्लेख केलो की गोंयांत शेतां बितां गोंयांत नाय म्हणून हेजेर तुगेले विचार कितें थिंग कितलीं शेतां आहाय केपेंच्या गांवांत कितले रोयताय आनी ही सुविधा जी पर्टिक्युलरली कृषी घर त्या कृषी घराची वॉट एक्झॅक्टली इज द इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें जातलें त्या कृषी घरांक हय घरां कशें जातलें रे सगळ्यां भितर घर म्हणून नांव तें कृषी घर घर हय आनी त्या प्रोजेक्टान थिंगा जेन्ना तूं ऑक्टोबर म्हयन्यांत थिंगा जेन्ना कसली सुविधा आसतली आतां पयलीं बांदूय मरे बिल्डींग म्हणजे काय सर हे कोणा ना बिकॉज सर व्हेरी सिरियस हांव तुका सांगता ही सुविधा जे सीड बँकींग सॉयल टेस्टिंग ट्रेनिंग इमर्जन्सी सपोर्ट इसली सगळी सुविधा आसतली नाल्यार फार्मरांक कितको इनकम डबल जातलो फार्मर्सा मिटींग आसतली कॉन्फरन्स रूम आसतलो आनी फार्मर्स मिटींग ह्या मिटींग हॉल आनी कॉन्फरन्स हॉल कॉन्फरन्स हॉलान आनी काय ना थिंगा कृषी घरांचो बाकी सगळें आनी कितें ना आतां सुविधा जी पळय आहा अबाउट सीड बँकींग सॉयल टेस्टिंग सर्वीस ट्रेनिंग काय ना थिंगा पयलीं घर वारी सगळी फॅसिलिटी हाडी मागीर तितून आहा का म्हणटा प्रयत्न त्या घरां कशें जाता घर बांदता न्हू आमी सेपरेट प्रश्न विचारपाक घर बांदता बरें आमी Because sir, all muddo agriculture jenna minister is the most senior. He has brought an agriculture policy. I commend him for that. Aye. I congratulate you. It has come. But on one side, when the policy is to implement farmers' income to be double करपाचो प्रयत्न. आता in that पण प्रश्न ताणें तुम्ही विचारपाक जाय न्हू प्रश्न कृषी घरा संदर्भात आसा हय मागीर कृषी घराचे उलयता हांव तेच म्हणटा त्या डिटेल विचारले आसता न्ही अरे होय तूं केन्ना शेतां देवला चोय आयक ता तुगे मनीस मातसो आयकाय तूं सभापतीचें उदाहरण घे सभापती शेतांक बायले बिले सगळ्यांक घेवन शेतां वयता सभापती रोवपाक आम शेतां वयता तेन्ना व्हिडिओ काडनाय कॅमेरान आम कॅमेरान व्हिडिओ घेवन वचनाय शेतां कॅमेरा घेवन वचनाय कॅमेरान व्हिडिओ घेवन वचनाय शेतां कॅमेरान व्हिडिओ घेवन वयता एक चोय सांग आतां कॅमेरा बीन काय ना आतां कॅमेरा व्हिडिओ केसो येयलो आयकय बरें पळय रोहन बाबालो येयलो व्हिडिओ आयकय ओके फाल्यांच धरया फाल्यां चीफ मिनिस्टर खंय गेलो आतां फाटल्यान ते कोण कॅमेरामॅन येयला आनी कोण येयला तेका कशें कळटा आयक रिजनल बाबू वयता तो केन्ना कॅमेराचे काय ना तो एग्रीकल्चर करता रावतात तो खंय वयता कळना हो आतां तुगेले डबल करपा इनकम कितको जातलें डबल करपाक आमी शेती वाडोवपाक जाय वाडटा का म्हणटा आमी वाडोवपाचे प्रयत्न खूब चालू आसा आनी ताका लागून आमी जी ह्या हांगची पॉलिसी केल्या ताकाच लागून केल्या आनी आमी खुबशे जमनी आहा त्यो आनीक पासून आमी म्हणटा की लोकांनी विकची न्हू शेती करची आनी ताका लागून आमचे आजून आमचे ट्रेनिंगाक आमचे ग्रेज्युएट पोस्ट ग्रेज्युएट भुरगीं येता मडगांव ट्रेनींग दिता तांकां आयज आमची मडगांव ट्रेन येता तांकां की आमची पुर्वजाच्यो पयलींच्या लोकांच्यो आमची जमनी पुर्वजाच्यो त्यो सांबाळून दवरा विकूं नाका खंयचे भायले लोकांक विकूं नाका हें सारकें पॉयंट हें एक्सपिरियन्साचें उलयलें तूं हय सारकें ओके